वास्को मुरगांव पालिका मंडळान रस्त्या कुशीक जागे आडयल्ल्या विक्रेत्यांक जागे मेकळे करून दिवपाची मोहीम चालीक लायल्या। रस्त्या कुशीक बसतल्या विक्रेत्यांक लागून पार्किंग, ट्रॅफिक, कोयरा सारखे प्रश्न वास्कोकारांक सतायतात। वास्कोचे नवे मार्केट जाग्यार घालपाची हेतान मुरगांवच्या अध्यक्षान शाराची पळोवणी केली। फाल्यांच्यान विक्रेत्यांक नव्या मार्केटात बसपाक सांगला। मुरगांव वाठाराची मंगळारा नगराध्यक्षान पळोवणी केली। हे पळोवणे वेळार विक्रेत्यांक पारंपारीक वेवसायिकांक समजावपाचो यत्न केलो। नवे मार्केट बांदपा फाटलो हेच सांगलो। फुटपाथीर वा मार्केटा भायर वेवसाय करप्यांनी बेगोबेग मार्केटांतल्यो आपापल्यो सुवात्यो ताब्यांत घेवन थंयच्यानच वेवसाय करचो अशें सांगलें। खरेंच बरें दिसता की खंय तरी ऑनरेबल MLA आतां आसा ते पयलीं कावन्सिलर आशिल्ले तांचो हो प्रोजेक्ट आनी आज फायनली आमचे जे ड्रीम आशिल्ले सगळ्या जे एक्झिस्टींग गोवन वेंडर्स आसा भायर तांचे रस्त्यार बसतात, फुटपाथार बसतात आनी फुटपाथ ट्रॅफीक कंजेशन जाता, तशेंच तांकां पावसान त्रास जाता, ते सगळे लोकांक खंय तरी परते भितर हाडपाचो जो आमी आज ड्रायव्ह घेतला सिटीसन मार्केट कमिटीचे विनोद दिल्लेकर आनी लावळे हे सगळ्यांनी मेळून आमी आज इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्टर्स आनी जितले आमचे लोकल वेंडर्स आसात गोवन वेंडर्स स्पेशली जे नाल्ल विकतात जे तेल विकतात ते सगळ्या लोकांक आमी परते ह्या मार्केटान हाडून एका शेल्टर म्हणजे एका रुफा अंडर तांकां बसोवपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो। म्हणजे त्या पॅरलल एक मार्केट आसा ह्या सायडीक एक मार्केट आसतलें सो खंय तरी हो मदलो जो ब्लॉक आसा जो कंटिन्युअस वेंडर्सांनी भरिल्लो आशिल्लो खंय तरी आमी क्लियर करपाच्या प्रयत्नान आसा सो दॅट ट्रॅफीक ऑल्सो ह्या फूल हाजेर ट्रॅफिकूय इज जातलें। आनी फाल्यांच्यान तांणी सगळ्यांनी पॉजिटीव दाखयला की सगळ्यांनी सांगलां की सगळ्यांक काडटा जाल्यार आमी सगळींच भितर येता म्हणून सो खंय तरी एक शिस्त घालपाचो प्रयत्न। आम्ही आज आमचो चीफ चेअरपर्सन परत मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन विनोद आणि सिटी काउन्सिलरा वांगडा आमी फूल ड्रायव्ह केली आणि प्रत्येक आमचे लोकांक जे भायर बसलेले तांकां समजून सांगलें की भायर बसचे पयलीं भितर वचपाचें कित्याक आतां पावसाच्या दिसान तुमकां हांगा बरें सेफ्टी आहा आनी काय बरें सुसज्ज मार्केट आहा जो फॅन व्हेंटिलेशन सगळें आसा आनी तांकां आमी कन्विन्स केलें आनी ते बरे भशेन कन्विन्स जाले। तशेंच तांकां आमी सांगलें कितें जे कोण प्लास्टीक यूज करता ते प्लास्टीक यूज करता सो ते एग्री जाला आनी आमी आमचे हांकांय तशे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर तांकांय सांगलां जी हांगा सेट आउट करता पयलीं सिनियरिटी बेजीस कोण जे पयलीं आसले तांकां पयलीं हें करचें आनी मागीर दुसऱ्यांक सुद्दां जागो हिंगा पयलो मार्केट आहलोलो 2 वर्स पयलीं तेन्ना गोंयकार जे वेंडर आहाय ते भितर बसताले जेन्ना हो मार्केट मातशें कॉलेप्स जालें जे वयर रुफींग कॉलेप्स जालें मार्केटार परिस्थिती वायट जाली तेन्ना लोक हिंगा मार्केटांतलो भायर बसपा लागलो। मागीर जेन्ना आमी जाले 4 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना कावन्सिलर आसलोलो चेअरपर्सन प्रितेश गांवकार आसलोलो आनी दाजी सिटी कावन्सिलर दाजी सालकार आतां MLA तो सिटी कावन्सिलर आसलोलो तेणें आमकां पळयलें की मार्केट रिनोवेट करपाक जाय चेअरपर्सन प्रितेश आसतना आमी इन्स्पेक्शन केलें दाजी सालकार सगळे मेळोन आतां MLA आनी मागीर आमी ते जी सुद्दां प्रपोजल घायलो आनी आज ती मार्केट कंप्लीट जालेली आहा आनी ते गोंयकार जे भायर वेंडर आयज आमी तांकां सांगलां की फाल्यां ते भितर वचपाचें आनी हिंगा ती प्लेस ऑक्युपाय करता। आयज आमी जो ड्रायव्ह केलेलो आसा विथ सिटी कावन्सिलर आनी आमचे चेअरपर्सन ड्रायव्ह ह्या हेतून केला की हांगा जे जळमळ लोक बसता बेशिस्तपणे बसता ताका शिस्तीन हाडपाचें आयज आमी म्युनिसिपालिटीन आयज मार्केटी चेअरमॅन जाल्ल्या कारणान ह्यो आमी पावल फुडें मारलेलें आसा। खंय तरी बरे लोकांनी बसचे आतां आयज शेड केल्लेली आहा हे शेडीन खंय तरी हे वेंडर आमचे बसचे आनी धंदो सगळ्यांकूच जातलो इक्वल। आतां जळमळ बसता पळय थंय कोणाक कसलोच फायदो येना लोकूय भोंवता ते बुरशेपण दिसता घाण सगळी घाण काडपाचो इन्स्ट्रक्शन दिलो आसा आनी सगळे वेंडरांक हांगा बसपाचो इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा। सो हांगा सगळे मार्केटान बसून वेवस्थीतपणे सगळो धंदो करतलो तशेंच त्याच प्रमाणे प्लास्टीक फ्री हे आयज आमी हे मिटिंगी एका फेरीक आमी भोंवता इन्स्पेक्शना टायमार आमी लोकांक समजूतकाय दिला की फाल्यांसून प्लास्टीक यूज जावपा ना आनी प्लास्टिकाचे हितून तुमी लोकांक सामान दिवपा ना कित्याक हेचेर आमी कारवाई आनी फायन मारले पद्दतशीर प्रमाणे जे कायद्यान कितें बसता ते सो तेंच्यांनी हेचेर सगळ्यांनी मान्यता दिला आनी लोक सगळे वेंडर्स जे भायर बसले तेंच्यांनी मान्यता दिला की आमी तुमचे आयकतले आनी फाल्यांसून हे शेडीन बसतले म्हणून अशें तेंच्यांनी पॉझिटीव आन्सर दिलो। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरोमा आली।